Matthew chapter 2. उदेंतीचे विद्वान पावतात. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेथलेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत ओचितूच उदेंतींतान कांय विद्वान जेरुसलेमाक आयले आनी तांणी अशें विचारलें, जल्मला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेताना आमी पळयलां आनी सोरपटून ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा काबल्लो आनी ताचे बराबर आख्खें जेरुसलेम सोमेस्त मुखेल याजकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्त खंय जल्मुचो आसा ते विशीं ताचे कडेन तो निमगूंक लागलो. तांणी ताका असो जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेथलेमांत, कित्याक प्रवाद्या वरवीं अशें बरयलोलें आसा, आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेथलेमा, जुदेयाच्या मुखेल्या मोदें कशेच भाशेन सगळ्यावन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तान निपसतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरचेक चोरवाक वतलो. तेन्ना हेरोदीन त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हेले आनी नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं ताचे कडेन बारकायेन निमगून घेतलें आनी तांकां बेथलेमाक धाडून म्हणलें, वचात, बालकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें सोरपटून ताका नमस्कार करूंक वेचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते वाटेक लागले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नखेत्र ओचीत तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बालोक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच कुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बालकाक ताचे आवय मारयेच्या सांगाता तांणी देखलो आनी साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समर्पिलीं, भांगार, धूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदिशी परत वचोना जावंक देवान तांकां स्वप्नांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. जेजू इजिप्तांत परदेशी. ते वचोना फुडें ओचितूच एक देवदूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, बालकाक आनी ताची आवय घे आनी इजिप्ताक पळून वच आनी हांव सांगी पर्यां थंय राव. तर हेरोद बालकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बालकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तान म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं सांगलोलें उतर पाळून येवचे खातीर हें घडलें. निरअपराधी बालकांचो नास. विद्वानांनी आपणाक फटयल्लो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाभरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेथलेमांत आनी त्या आख्ख्या जिल्ल्यांत विद्वानां कडेन निमगून घेतलोल्या कालाच्या हिशोबा प्रमाणें 2 वर्सांच्या वो उणे पिरायेच्या बालकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमियास प्रवाद्या उद्देशीं सांगलोलें आसलें तें खरें जालें. रामांत एक बोब आयकूंक आयली, मोटें रडणें आनी विलाप. राखेल आपल्या भुरग्यांक रडटा, ती नात म्हूण ना तिका बुजवण. इजिप्ताच्या परदेसांतान परत गालिल्यांत. हेरोद मत्तूच ओचितूच देवदूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो. ताणें अशें म्हणलें, उठ, बालकाक आनी ताचे आवय घे
आनी इस्रायल देशांत परत वच, कित्याक बालकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मरून गेले. तो उठलो आनी बालकाक आनी ताची आवयक घेवन इस्रायल देशांत परत गेलो. पूण आपल्या बापाय हेरोदीचे स्वातेर आर्केलाव जुदेयांत राजवट चलयता म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो. आनी सपनांत आपणाक असो शिडकायल्लो म्हूण गालिल्या प्रांतांत गेलो. थंय नाजारेत म्हणटात त्या नोंगरांत ताणें ठिकाण केलें. ताका नाजारेतकार म्हूण नांव पडटलें अशें प्रवाद्या उद्देशीं सांगलोलें उतर पाळोन आयलें. देवाचें उतोरें, देवाचे उपकार. थँक यू, जिजस.